कंप्लेंट दिवप इतूच केलं तर तेका थ्रेडन प्लस तो जी लँग्वेज यूज केला भायर गोंय मोडा प्रॉब्लम जावं शकता म्हणून एक प्रिकॉशन म्हणून आमी कंप्लेंट दिली तुका हें दिला पेन ड्रायव्हान तुका हें दिला मातशें रिक्वेस्ट करता सर एफआयआर रजिस्टर जाता तेजी सर आमकां एफआयआर रजिस्टर करता आमच्या स्टँडाक पळय हें करता मेन सर्वीस हांगा हेजे दिवपाक 2 म्हयने पयलीं तरी हांगा ऑलरेडी एक इश्यू जाल्लो कंप्लेंट रजिस्टर जाल्ली आसा सेम पर्सन सेम अटॅच केला हॅबिच्युअल ऑफेंडर एफआयआर आसा तुमचे कडेन आसा मे म्हयन्यान जाय हॅबिच्युअल ऑफेंडर सर कितें सांग आमकां सर आमी आमच्या लॉयरान ड्राफ्ट केला प्रॉपर कायद्या प्रमाणे कितें आनी केला तिथे दोन्ही मालवणकर हांव एक टॅक्सी ओनर हांव आमच्या गांवचो बाबतोरचो आयज मनांतल्यान वायट दिसता कित्याक गव्हर्मेंट जे आमचे लोकल लायव्हलीहूड प्रोटेक्ट करता तेंच्या वांगडा रावना हो टुरिजम बेल्ट कोणी बांदलेलो टॅक्सी ड्रायव्हरांनी धाकट्या हॉटेलकारांनी धाकट्या रेंट बायकवाल्यांनी सगळ्यांनी मेळोन हो टुरिजम बिझनस वाडलेलो इतली वर्सां जे चल्लेले आसा सुशेगाद एक हार्मनी म्हणटा पळय तशें चल्लेले आसा बट आतां जेन्ना वेळ येयल्या गव्हर्मेंट जे स्थायीक लोक आसा तेंच्या वांगडा रावंक सोदिना एग्रिगेटर हाडटा एक गायडलायन्स पब्लीश करता विच हॅज टू बी स्क्रॅप तें करिना आयज जावन आसा लास्ट डे असेंब्लीचो तरीत कांय प्रोग्रेस दिसना पीपल आर व्हेरी अनहॅपी लोकांक मनांतल्यान रागूय आसा पण कांय करूंक शकना कित्याक हो तेंचो मेन धंदो ह्या धंद्याचेर तेंचे घरा जेवण वयता तेंचो घरदार चलता भुरग्यांचें एड्युकेशन जाता सगळो दिसता प्रायमरी बिझनस ऑफ देयर आनी तुमी हेच चेपोवंक सोदता हांव गव्हर्मेंटाक इतलेंच सांगूंक सोदता हेजे स्टेक होल्डर आसा पळय समज ते तूं कॉन्फिडन्सान घेत ते समज तुज्या वांगडा आसा जाल्यार टुरिजम गोंयचो फुडें वयतलो तुमी सगळ्यांक डिवायड एंड रूल पॉलिसी धरूं नाका ते भायले एग्रिगेटर येता तांकां प्रमोट करूं नाका आमच्या गोंयकारांक प्रमोट कर आमचे गोंयकार इतली वर्सां जालीं टॅक्सी चलयता इतले वर्सां जालीं हो टुरिजम फुडें घेवन वयता तांकां तुमी निग्लेक्ट कित्याक करता ही जी पॉलिसी आसा गायडलायन्स आसा इट्स वेस्ट जे पयलींच म्हटलेलें आसा आमच्या भावांनी कितले प्रोटेस्ट केले कितले सांगले एसेंब्लीन कितले क्वेश्चन येले तरी गव्हर्मेंट इज इनइफेक्टीव कित्याक म्हणटा कॉज ताका रिजल्ट येना आनी मागीर लोक म्हणटा कितें हे प्रोटेस्ट करता प्रोटेस्ट बेश्टो कोण करूंक सोदिना लोकांक बेश्टात येवन हल्ला करपाचो मोटीव नासता लोकांच्या पोटाचेर जेन्ना येता तेन्ना लोक इश्यूज करता दीस इज द प्रायमरी लायव्हलीहूड जशें म्हटलेलें आसा हांवें आयज लास्ट डे आसा हांव सरकाराक इतलेंच मागता जाता इतले बेगीन तुमी हे स्क्रॅप करा आनी टॅक्सीकार भावा वांगडा फुडें सरा तुमी आतां कितलेशेच प्रोटेस्ट करता केन्नाच्यान तुमचें चालू आसा तुमकां दिसता की ह्या फुडें तुमचो इशू जो आहा तो सॉल्व जातलो कसो 100% आमचो इशू सॉल्व जातलोच ह्यो कारण आतां आमी 40 आमदारांक आमच्या एप्लिकेशन केल्लेलें की तुमी एसेंब्लीन आवाज रेज करा म्हणून आमदारांनी केला रुलिंगेंतले आहा तेंच्यांनी तितलो आवाज केलो ना पण ऑपोजिशनान जसो आवाज केला पळय आमकां दिसता की 100% आमचो विशय सॉल्व जातलो आमकां कितें जाय बेजिकली आमकां ही गायडलायन स्क्रॅप केलेली जाय जे 2 ॲप चलता एक रोहन खोटे टुरिजम डिपार्टमेंटाचो गोवा टॅक्सी ॲप आनी गोवा मायल्स ॲप आमचो सरळ एकूच डिमांड आसा सरकारा कडेन ते आमकां तुमी गॅजेटेड रेट दिले त्या गॅजेटेड रेटीक सगळ्यांनी चलोवच्यो गाडयो जशें आमी चलयतात तशें त्या ॲपांनी चलोवचे आमच्या मदीं दुस्पट घातल्या ह्या ॲपांनी ह्या सरकारान तांकां कमी रेट दिले त्या खातीर आमच्या मदीं वादावाद जाता आनी हे ॲप एग्रिगेटर्स हे हाडपाचे विशय सरकारूच करता तेंची बॉल्सां भरोवंक जाय म्हणून सो आमचो एक सिंपल रिप्लाय सरकाराक की बाबा जी तुम्ही गॅजेटेड रेट आमकां दिल्या ही आतांची न्हू ही आदीसून 80s 90s आमकां सरकारूच गॅजेटेड रेट दिता हे आपणाचे बॉल्सां भरपाक लागून जाय म्हणून आतां नये कायदे हाडटा चेंज करतात सो आमचो एकूच डिमांड आसा की जी गॅजेटेड रेट आसा पळय ती सगळ्यांक दिवची जे गोवा मायल्स आसा टॅक्सी ॲप आसा आनी आमी जे लोकल चलयता पळय त्याच रेटीक आख्खे गोंयभर टॅक्सी चलोवंक जाय आनी आमचो बेजिकली डिमांड स्टँडाक आमकां प्रोटेक्शन कित्याक आमच्या गांवांत हॉटेलां येतात त्रास आमी भोगता गार्बेज जाता नॉयज पोल्युशन जाता हे जाता सगळें सो आमकां रायटफुली अधिकार आसा आनी तो अधिकार आमकां सरकारानूच दिल्लो कारण आदी तुका टॅक्सी घेवंक जाय सरकारान सांगलेलें हॉटेलाचें लेटर हाड तेन्ना तो तुका हॉटेल लेटर दिलो की तूं थंय कंप्लाय करूंक जाता टॅक्सी सो हे सरकाराचें डिमांड आमी काय करूंक ना सरकारान आमकां सांगलेलें हॉटेलाचें लेटर हाड
त्या माध्यमांतून ही स्टँडां क्रिएट जाले. सो ही स्टँडां इल्लिगल अशी म्हणूच शकना. आनी आदीसून आमी आमच्या गांवांत पोट भरता, आमी दुसऱ्या गांवांत वचून पोट भरिना. सो सरकाराक डिमांड आसा आमचो की गॅजेटेड रेट आख्खे गोंयभर करा, सगळ्या एपांक ती फॉलो करूंक लाया. आमी आसा. तुमकां दिसता न्हू जी एपाचेर आतां तुमी रेटी दिसूंक जाय. अंजुना पुलीस स्टेशनार 2 कॉपी इन्वर्ट केला, कंप्लेंट कॉपी. एक ऑन बिहाफ ऑफ योगेश गोवेकर आणि सेकंड ऑन बिहाफ ऑफ अंजुना वागोतर कायसा असोसिएशन. सो बेसिकली जालें कितें ते असेंब्लीक एक इलिगल ऑपरेशन उबर म्हण आमचे MLA ऑनरेबल विनेश बोरकारान इशू रेज केलो आनी गव्हर्मेंटान ऑन द स्पॉट थंयसर डिनाय केलें की उबर चलना म्हण. सडनली कितें जालें, विदीन नेक्स्ट 10-15 मिनिट्स एक व्हिडिओ व्हायरल जालो WhatsApp ग्रुपाचेर. उबराचो जो मोपा कस्टमरान गाडी बूक केल्ली आनी तो योगेशा मेरेन पावलो. सो योगेशान कितें सगळ्यांक फॉर्वर्ड, इवन मिडिया मेरेन फॉर्वर्ड केलो आनी तो इशू हायलायट. पर्पज कितें आसलो तो व्हिडिओचो, खंयसरूच कोणाक टार्गेट करपा नासलो, दाखोवपाक आख्खे गोंयचे जनतेक जे फ्लोर ऑफ द हावस डिनाय केला ते चलता म्हण. ते जालें, सगळें जालें. तितून ते व्हिडिओन इनफॅक्ट तितून नांवूय येता, ड्रायव्हर्स नेम देवेंदर, गाडयेचो नंबर येता. खंयच त्या ड्रायव्हराक कोणीच टार्गेट करूं ना, इवन ते व्हिडिओ काडप्यान टार्गेट करूं नासलो. सो हो कोण तरी देवेंदर म्हण आसलो. विदीन नेक्स्ट 1 आवर कोण तरी देवेंदर साताड्डेकर म्हण योगेश गोवेकराक फोन करून थ्रेटन करता, आपूण हें करतलो. तितून तो क्लियरली योगेशाचें नांव घेता आनी मोपाचो एकलो नांव घेता, वारंग म्हण भुरग्याचें नांव घेता, तुमकां दाखयता म्हणटा आपूण कितें तो. सो आमी तेजेर व्हडलें घेवन बसोंक ना, कित्याक खंय तरी आमकां दिसलें तेका रायट आसा आपली सायड हें करपाक. सो आमी तेजें व्हडलें घेवन बसोंक ना. काल तेणें कितें केलें, मिडियाक तेका ब्रीफ करपाक रायट आसा, की तेका आपली सायड जस्टिफाय करपाक 100% रायट आसा. तो काल ते करता आसतना तो परतून तांकां थ्रेटन करता. तांकांच थ्रेटन करिना, जितली टॅक्सी स्टँडां गोंयची पळय तांकां तो टार्गेट करता. सो आमी आयज तेजेर कंप्लेंट करपा, आमी पळय तेका व्हडलो इम्पॉर्टन्स दिना. आमचो इशू कितें आसलो, त्या मनशा खातीर खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जावं शकता. आनी आमी बेश्टेच म्हणून 2 म्हयने पयलीं ह्याच गांवांत त्या भुरग्यान मस्ती केल्ली आसा, हांगा FIR रजिस्टर जाल्लो आसा. तशेंच म्हाज्या कडेन पर्सनली ताणें आमच्या कानोयच्या गांवांत टॅक्सी स्टँडार अशेंच जाल्लें. मागीर हांव इंटरव्यून जालो, इवन ती लँग्वेज तेजी आहा पळय थ्रेटनींग लँग्वेज आहा. सो आमी PIक रिक्वेस्ट केला, तुमी जाता तितले बेगीन हेजेर एक्शन घेवचें. फक्त आमचो कन्सर्न आनी लॉ एंड ऑर्डर. 2 दीस पयलीं असेंब्लीन जो आरजीचो आमदार आहा विनेश बोरकर हेणी एक विशय हाडलो की उबर इल्लिगल गोंयांत चलता म्हणून. आनी तेणी कंप्लेन कॉपी हाडली रिसंट सारकी 2 दीस पयलींची, ती सुद्दां तेणी दाखयली. आनी CMान खंय तरी डिनाय केलें की उबर चलना म्हणून गोंयांत. मागीर थंयसरल्यान एक वर्सभर जालें आमकां खबर आसली की उबर चलता, कित्याक खंय खंय धरप आसलें, खंय खंय व्हिडिओ व्हायरल जावप आसलो. आनी आमी ऑक्टोबरान गेल्या वर्सा कन्सर्न ऑथॉरिटीक कंप्लेनी केल्ली. सो आतां तो व्हिडिओ म्हाका एक मेळ्ळो आनी तो आमी फुडें फॉरवर्ड केलो, उबराचो जो पळय व्हिडिओ आसलो तो, अलॉंग विथ कंप्लेन कॉपी. आनी तो विशय हायलायट केलो आनी विशय विनेशान रेज केलो म्हणून आमी बॅकअप दिलो भायल्यानच्यान. एज अ टॅक्सी ओनर आमी करूंक जाय आसलें एक्चुअली ते. सो ही गोश्ट घडना फुडें जो उबराचो पळय ड्रायव्हर आसलो तेणी म्हाका फोन करून बॅड वर्ड्स चालू केले, धमकी दिवप चालू केले आनी मेसेजी घालप चालू केले. सो तेजेर आयज कंप्लेन घालपाक गेल्ली. आनी आयज आमी खंय तरी जे इल्लिगल ऑपरेशन ऑफ ॲप बेस्ड टॅक्सी उबर सरकार म्हणटा, CM म्हणटा ना गोंयांत ना, तेजेर आमी वॉयस रेज करपाक गेल्ले. आनी गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025 जे टॅक्सीकार नीज गोंयकार टॅक्सीकार जे आतां ती गायडलायन्स येयना फुडें, ड्राफ्ट पॉलिसी येयना फुडें भियोन आसले, ते खंय तरी असेंब्लीन आमी रिजॉल्व जातलो म्हणून जाण आसलो इशू. तो इशू असेंब्लीन रिजॉल्व जालो ना. सो तेजेर एक वॉयस रेज करपाक गेल्ले आमी. जो आतां उबर इल्लिगल चलता तेजेर आमी ऑक्टोबरान गेल्या वर्सा 2024 कंप्लेन केल्ली आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीकूय दिल्ली. हितून CMO, सायबर क्रायम, सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट सगळ्यांक हेंका गेल्ली. सो हेजेर खंय तरी एक्शनूय घेवंक ना. हेजेर कन्सर्न कोण कोण पळय भाडी मारता तेजेर तेंची नांवां, मोबायल नंबर आनी कोण हो किंग पिन हा उबर चलयता गोंयांत तेजी सगळी डिटेल आसली. आतां कोणाच्या आशिर्वादान चलता जावं इन्व्हेस्टिगेशन कोणाच्या प्रेशरार जावंक ना तें आय डोंट नो. सो ती उबराचेर खंय तरी चलता आनी उबराचेर एक्शन घेवंक जाय सरकारान. इल्लिगल चलता नाल्यार फाल्यां कितें करूंक हा, ड्राफ्ट पॉलिसी काडल्या ती थंयच करूंक हा आनी सगळे पळय एग्रिगेटर आनी कॉर्पोरेट लॉबी आहा तांकां सरकार प्रमोट करूंक हा. ताका लागून आयज वॉयस रेज करपाक लागून आयज आमी हांगा येयल्ले. कितें जाल्लें, मेच्या 20 तारखेर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान एक गायडलायन्स हाडली, गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स. आनी ते गायडलायन्साक लागून भरपूर इश्यू जालो. आख्ख्या गोंयांत वॉयस रेज करप चालू जाली. ह्या एज पर दीस गायडलायन्स गोंयची अरावंड 60,000 फॅमिली जे टॅक्सीकार आहा, पायलट, रिक्षाकार आहा ते सोंपपाचे कंडिशनार आसले. आनी आमी वॉयस रेज केली. आमी वॉयस रेज करता म्हणून खंय तरी आमची कंप्लेनी घालप जाली, आमची हिस्ट्री शिड्यूल काडप जाली. आनी आमी जाण आसले की एज अ टॅक्सीकार खंय तरी हो इश्यू असेंब्लीन रिजॉल्व जातलो म्हणून. खुबशा ओपोजिशनाच्या आमदारांनी आमकां सपोर्ट केलो, वॉयस रेज केलो. इवन रुलिंगाचे
आमदारांनी वॉइस रेज केलो, बट हो विषय हो रिझॉल्व जावंक ना. आतां विशय कसो आहा, आतां सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया नितीन गडकरीन एक गायडलायन्स हाडला. सेम असो सिमिलर ही गायडलायन्स आहा पळय थंय. आनी जंय जंय खंय तरी एप बेस्ड टॅक्सी चलता की ऑल ओव्हर इंडियन तांकां लागून हाडला ती. आनी ते सगळे आयज जे पळय एप बेसाक गाडयो चलयता ऑल ओव्हर कंट्रीन जे मेट्रोपॉलिटन सिटीन जंय फिजिबल आहा ते आयज प्रोटेस्टाक गेल्ले. गेले 1 म्हयनो जालो ते प्रोटेस्ट करप चालू आहा, तेंचें आंदोलन चालू आहा बिकॉज ऑफ दॅट गायडलायन. आनी सरकार आयज खंय तरी आमचेर ही हाडून एक आमकां तणावान दवरूंक सोदता. आतां खुबशे टॅक्सीकार आमचे चिंततात आनी स्ट्रेसान आहा, एन्झायटीन आहा, बाबा ही गायडलायन्स केन्ना तरी स्क्रॅप जातली. जर ही गायडलायन्स स्क्रॅप जायना जाल्यार आमचें कशें चलतलें उदरनिर्वाह. जे पळय फॅमिली हेजेर डिपेंडंट आहा ती कशें धंदो चलयतले जावं आपल्या फॅमिलीक पोसतले हेजेर टेन्शनान आसली. आनी आयज आमी केन्नाच न्हू पळय तशें एसेंब्लीक दोळे लक्ष दवरून आसले, एसेंब्लीक दोळे लावन आसले. 24 वरां म्हणजे जे पर्यंत एसेंब्ली चलता सगळे 9 ते 11, 12 पासून आमी मोबायल फुड्यान घेवन पळयताले बाबा कितें तरी इश्यू रिजॉल्व जाता, गायडलायन स्क्रॅप जाता ती जाली ना. सो ताका लागून खंय तरी आयज वॉयस रेज करूंक जाय आसलो. ताका लागून आयज आमी हांगा सगळे टॅक्सीकाराच्या भावाच्या वतीन हांगा येयल्ले आयज आमी. सो सरकाराक अजुनूय सांगता ही जी गायडलायन्स हाडल्या गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स ती स्क्रॅप करपाची. इल्लिगल जे एप चलता गोंयान अजुनूय सांगता उबर चलता. इवन विरेश बोरकर सरान एसेंब्लीन सुद्दां दाखयल्ल्या की उबर चलता म्हणून बुकींग करून दाखयल्ल्या. आनी काल सुद्दां एक कोलवा खंय तरी इन्सिडेंट जाला उबर इलिगल चलता म्हणजे कोणाच्या आशिर्वादान चलता न्हू. हे सगळे स्क्रॅप जावंक जाय, बंद जावंक जाय. कित्याक हो जाता भुरगे आमचे गोंयचे तांकां तुमी खंय तरी एम्प्लॉयमेंट दिनात, तुमी तांकां जॉबाक लायना काय धरिनात. बट जेंच्यानी स्वता सेल्फ एम्प्लॉयड जावन हो धंदो केला तो तर तेंच्या हातीन दवरात. नाल्यार आयज जर हे धंदे निमाण्याचे पळय गोंयकाराच्या हातीन उरलात ते जर उरना नाल्यार येता ती पिढी आमकां फुडें ब्लेम करतली की आमच्या जाणट्यांनी गोंयच्या काराच्या हातीन कसलो धंदो दवरूंक ना म्हणून. सो ताका लागून तो वॉयस रेज करपाक लागून आयज आमी हांगा येयल्ले. सो अजून पासून सांगता एसेंब्ली जाली, एसेंब्ली सोंपात येयली, 1-2 दीस उरला तरी पासून एक रिक्वेस्ट सरकारा कडेन सीएमा कडेन एक रिक्वेस्ट आहा की ही गायडलायन स्क्रॅप करपाची आनी इल्लिगलिटी जे उबर आनी जे पळय कितें चलता ते स्क्रॅप करपाचे, बंद करपाचे म्हणून. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर, सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स, लेक्चर्स, हैंगआउट्स, लेट नाइट रील्स, मस्ती वाले ये अपने व्हील्स. पहले प्यार की पहली राइड, स्लोली स्लोली मैचिंग वाइब. एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा. आओ करें ट्राई एक नया पाथ, क्लिक योर फर्स्ट, मेक योर मार्क. न्यू फ्रेंडशिप का पुराना यार, लेट्स गो क्रूजिंग इन अ न्यू अवतार. La 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 la, smart key and smart away, go freewheeling and fly away. एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, First ride बोले तो Activa, life को दो new start, make a move in the world, cool and smart. हर सफर का हैप्पी पार्ट. Activa, 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 एक्टिवा स्कूटर बोले तो Activa, स्कूटर मजे, Activa, स्कूटर नु कहते एक्टिवा.